मतदाराच्या या कार्यावळीन आम्ही सध्या आसगाव पंचायतीकडे पावले आणि आमच्या बरोबर कार्तिक केळकर आसा जे मेंबर आसा ऑफ दी पंचायत. म्हाका सांगात, हांव मातसो हिस्ट्रीन वयता, मातसो फाटल्यान वयता. 2017चे जे इलेक्शन जाले ते टायमार आदले जे आमदार आशिल्ले जे धनंजय मांद्रेकर, तांचो डिफीट जालो. कितें रिजन दिसता, कित्या खातीर डिफीट जालो असो? एक्चुअल रिजन म्हणजे खंय तरी लोकांकूय चेंज जाय आसलो अशें दिसता. आनी कितें आसतलें लोकांच्या मनांतले ते ह्यो आतां जो न्यू आमचो MLA इलेक्ट जावन येयल्लो, तेचे पयलीं तेचो भाव आसतालो उदय पाली. खूब 2 इलेक्शनां ते डिफीट जाल्ले, तेन्ना मांद्रेकरूच कंटिन्युअस येतालो. मागीर एक कितें जालां आसतलें लोकांच्या मनान, कितें विचार येतात ते चेंज जाय लोकांक चेंज जाय आसलो. आतां हांव सध्या ताच्या नंतर आतां जे आमचो विनोद पालेकर आयलो. विनोद पालेकर फाटले 4.5 वर्साचो टर्म कसो कितें पळयता? विकास म्हणटा, खुबशे फावटी विकास जाला म्हणटा. विकास जाला? टू बी फ्रँक ना, इतलो विकास तर जावंक ना. कित्याक हे सगळ्याक जाल्लेच आसा. शिवोली मतदारसंघ खंय तरी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन फाटीं आसा अशें सगळ्या मिडियाचेरूय येता. आनी हेका हांव सगळो कितें म्हणटात ते आतां आख्ख्या स्टेटीचीच आमी कंडिशन पयली जाल्यार तेतून फायनान्शियल थोडी स्टेट आमची डावन पडल्या अशें आमी आयकतातूय बी. आनी आमच्या MLA कडेन मिनिस्ट्री आसली तेन्ना जाय जाल्यार तेणी करूं येताली, थोडी केल्याय आसत. पूण बाकीचे आतां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी व्हडली आसा. शिवोलेच्यो 3 पंचायती आसा आनी आमच्यो 3 पंचायती आसा, अंजुना, आसगांव आनी वेर्ला काणकोण. ती फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां तशी थोडी जाली आसत, पूण ज्या लेवलीर जाय आसली मिनिस्ट्री बी आसून जशी कामां जावंक जाय तशी जावंक. सद्याचें सिच्युएशन जर पळयता आमी जाल्यार आनी आतां एक 4 ते 6 म्हयन्या भितर इलेक्शन जावपाचें आसा आनी जायते कॅन्डिडेट्स ऑलरेडी इच्छूक आसा. म्हळ्यार आदले आमदार म्हणा किंवा आतांचे विनोद पालेकर, आदले मांद्रेकर, तशेंच डिलायला लोबो. तुमी कशा तरेन पळयता इलेक्शना कडेन आनी तुमकां कसो एक आमदार जाय? आमदार आतां आमकां कसो म्हणजे पळय, आमी आतां हांव एक मेंबर. आमी आमची कितें आसता रेजोल्युशनां घेतात, धाडटा. आमकां पंचायतीन कितें जाय, आमच्या गांवांत कितें जाय, लोकांक आमच्या कितें जाय. आमी जेन्ना डेव्हलपमेंटल रेजोल्युशन जेन्ना धाडटा, फॉलोअप करता आनी तेच्या उपरांत फायल मूव जातकूच ते फायनान्सा कडेन येवन हाडटा, नाजाल्यार इंजिनियरा कडेन तो करता, एस्टिमेट करता, पूण ते फुडें एप्रुवल जायना. असल्यो ज्यो डिफिकल्टीज आसा तेन्ना मिनिस्टर आपलो प्रायोरिटी नोट घालून आमकां दिता. नोट घालूनूय आतां सद्या कामां उरलेलीं आसा अशें जाता. हय, नोट घालूनूय. आनी एक तर कितें आहा, नोटा शिवाय जर तुजें रेजोल्युशनां जाल्यार ती कामां जावपाची आशाच सोडपाची. नोट घालून जाता. मागीर बाबा मिनिस्टर फॉलोअप करता कंटिन्युअस, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक अशी कामां जावंक जाय, ही आमच्या लोकांची गरज आसा. जी लोकांची गरज आसा ती. आनी जी मेन दिसता आतां हे रस्ते पळयात, हांगासरूच पंचायतीच्या फुडल्यान आतां रोड गेला आमचो, आतां वयता. तर ही जी कामां आसात, जी नेसेसरी दिसता, उदकाचो प्रॉब्लेम कंटिन्युअस आसा, कितले वर्सां जालीं. हांव आनी तेचेर उलयना, कित्याक तुमी हिस्ट्री काडून पळयात, हालीं तर खूब जाल्ले. आतां थोडो टेम्पररीली म्हणटा हांव तो सॉल्व जाला आमच्या वाड्यार, पूण उदकाचो प्रॉब्लेम क्रिटिकल आसा. आसगांवान तरी खूबच आसा हो एक प्रॉब्लेम. फाटल्यान आमी उलयताले एक 4-5 जाणां कडेन, तेंच्यांनी सांगलें की उदक हे फाटले 3 म्हयने कंटिन्यू मेळनाशिल्ले. मागीर खुबशे एप्लिकेशनां करून खुबशीं कामां मात्तात टेम्पररी तुमी जाल्यार तें बरोबर, पूण उदकाची समस्या ही आसा हांगा. आसा पयलींच्यान आसा. आसगांवची हिस्ट्री म्हणजे उदकाचो प्रॉब्लेम. लोकांक हांगासर बाकीचे व्हडले पडलेले ना. उदक तूं तांकां दीत, लोक अर्दी म्हणजे 50% लोकांचें काम जालें अशें जातलें. तांकां रस्ते हे ते मागीर सांगतले. जेन्ना तूं आसगांवान विचारूंक वयतलो पयलीं तुका उदकाचें सांगतले. आनी आमकांय खंय तरी फेस करूंक आतां हें दिसता, कित्याक इतलें आमी केलें, उदकाचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व जायना. कित्याक पयलींच्यान जी पायपलायन आसा आनी हांगासर खूब घरां जालीं, पॉप्युलेशनूय वाडलां, पूण जी मेन पायपलायन आसा किंवा तो सप्लाय आसा तेतून कितें चल्लां म्हाका कळना. ती पायपलायन तेदीत उरल्या आनी घरां वाडलीं अशेंय जालें ना तशें. बरोबर. आनी टायम येता तसो पायपलायनीची चेंज करपाची गरज आसता. जेन्ना आमचे विनोद पालेकर जिखून आयिल्ले न्ही, तुमकां कितें दिसता, विनोद पालेकर म्हणून जिखून आयिल्ले काय गोवा फॉरवर्ड म्हणून कितें दिसता? चेंज म्हणून एक ऑप्शन म्हणून. गूड आन्सर. आख्ख्या गोंयान खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर रस्ते सारके खराब आसा म्हणटा जाल्यार ते शिवोलेन म्हणटा. खरी गजाल आनी कशें पळयता तुमी? सारकें एक्झॅक्टली. रस्त्याचेर हांव आतां सांगता तुमकां. रस्त्याचे प्रॉब्लेम आतां जो हो मेन रोड आसा, जो शिवोलीच्यान कलंगूट मेरेन वयता, हो MDR रोड आसा. तो रोड फाटीं WRD इरिगेशन डिपार्टमेंटाक थ्रू तांकां ती पायपलायन घातली व्हडली, ते तिळारी प्रोजेक्टाची. ती पायपलायन घातली आनी पायपलायन घालतकूच तो रस्तो करूंक जावंक ना तांकां परत. म्हणजे तेचेर माती घालून परत तो सॉयलिंग करून
आनी तेतल्यान पावस स्टार्ट जालो. पावस स्टार्ट जातकूच कितें जालें, रस्तो व्हांवंक लागलो. केल्लो रस्तो व्हांवंक लागलो आनी ती माती बसोंक ना. धूळ जावंक लागली आनी लोकांच्यो कंप्लेनी कितलो धुल्लो जाता, हें जाता, पायपलायन घालून जाली अजून रस्तो कित्याक जायना. पायपलायन घालून रस्त्याक ती 2-3 म्हयने जाले आनी तेच्या उपरांत तो माती घालून तेंच्यांनी सोयलींग केली लोबरा धाडून. ती व्हांवंक लागली. तेच्या उपरांत खूब हांगा त्रास जाले. तुमी पावसात जर भर रोकडो 10 मिनटांनी पावस पडलो काय 10 मिनटांनी वचोन ते 4 रस्त्यार वचोन पळोवपाचें. अशें लोकांच्या शॉपा फुडल्यानसून व्हाळ कसो व्हांवतालो. कित्याक गटर आसा एका सायडीक, दुसऱ्या सायडीक ना. आनी PWDक गटर सांगले, PWD धाकटे गटर घेयना, तुमी व्हडली एस्टिमेटां दिया बी म्हणून सांगता. मदीं आमी 2018 उपरांत PWDनसून म्हाका कळ्ळें की आतां आमी रोड सायड ऑलरेडी जे एक्झिस्टींग रोड आसात तेका आमी गटर घेयना. न्यू रोड फ्रेश दिता तूं खंयचो जाल्यार तेका आमी गटर घालून दिता. आमचे चडशे रोड जाल्ले आसात, थोडे 2-3 रोड आसले ना न्हू, ते आमी घालून तेका गटर करच्या परस जे आसात ते रोड पळय उदकाक लागून व्हांवंक लागल्यात तेका पयलीं करा. हें हांवें सांगलें. आतां म्हाका फाटल्या हेतून सांगलें की व्हडले एस्टिमेट आहा 20 लाखा वयर बी जाल्यार दी, पूण ते दिवन हांवें पळयलां हांगा 5 लाखाची कामां जायना, ती 20 लाखाची जातली. म्हाका दिसता की ह्याच खातीर हांव सदांच म्हणटा की यंग यूथ जे आसा तांच्यांनी फुडें सरपाक जाय. आनी हांव खरंच ताका कॉंग्रेच्युलेट म्हणपाक सदांच कारण तांणी जी बेजीक गोश्टी आसा न्ही ताजेर स्ट्रेस केला. अशें ना की खंयच्यो भयानक गोश्टी ज्यो सांगलेल्यो आसा. आनी सदांच याद दवरा की एक आउट ऑफ द बॉक्स जर विचार जाय तुमकां आनी जर बरे कॅन्डिडेट जाय जाल्यार येस यूथ आर दी ऑप्शन. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तूं उलयलो बरें दिसलें. लोकांचे एक्सपेक्टेशन कांयच ना म्हाका तरी दिसता. हांव आतां हेतून येयला, लोकांक तूं बेजीक नेसेसिटीज दी. हांगा बेजीक नेसेसिटी खातीर लोक रडटा. उदक, लायट आनी रस्ते. लायटीचो प्रॉब्लेमूय आसा आसगांवान. आमी लायटीचेर उलोवंक ना. हांव सांगता तुका इन शॉर्ट. इलेक्ट्रिसिटीचे वोल्टेज हांगा फ्लक्च्युएशन खूब जाता. 160च्या सकयल सुद्दां वोल्टेज पावता. हांगा भोवता वाड्यार तर कंटिन्युअस प्रॉब्लेम. आमच्याय वाड्यार आसा, पूण आतां कितें जालें कोरोना काळांत बिझनेस बी थोडे बंद आसात, हॉटेलां बी बंद आसात. लायट जेन्ना सिजन म्हणटात आमी तेन्ना सिजनान हांगा तर खूब लोड जाता. डिसेंबरान जानेवारीन खूब त्रास जाता. आतां ती हॉटेलाय बंद आहा. कित्याक तेंचो सप्लाय बंद आसल्या कारणान सद्या तरी तितलो प्रॉब्लेम ना. पूण आसा जेन्ना गरमीच्या दिसान AC बी लायतात तेन्ना आमच्यो AC तर चलत ना हांगा. म्हाजो स्वताचो कंप्युटराचो धंदो आसलो तो लायटीक लागून हांवें बंदूय उडयलो. म्हाजे UPS गेले, सगळें कितें केलें तेतून आनी हांव वचना. पूण हो प्रॉब्लेम खूब वर्साच्यान आसा आनी आतां तर तो वाडतूच वयतलो. हेचेर बेगिनात बेगीन कोण इलेक्शनाक बसता, हांव कॅन्डिडेटांची नांवां बी घेना, ते तुमी हे बेजीक जे आसा तो आमच्यो गरजो पूर्ण करा. लोकांक आनी व्हडलें एक्सपेक्टेशन कांयच ना. लोकांक आनी कांयच नाका. फक्त रस्ते दी, लायट आनी उदक कंटिन्यू दी आनी लोकांक आमच्या कांयच नाका. हे तर हांव सांगता. खूब बरी गोश्ट सांगली. रस्तो, उदक आनी लायट ही खूब गरजेच्यो गोश्टी आसात. त्योच जर पावना न्ही, परत एकदां सांगता की डेव्हलपमेंट सुरू जाता ह्या 3 गोश्टी वयल्यान. आनी त्यो 3 गोश्टी जर जावना अजून जाल्यार फुडल्या डेव्हलपमेंटाचेर आनी उलोवपूच म्हाका दिसता खूब चुकीचें आसा.